सर मदी यो तू मदी यो घेऊन ये ताका मदी सुशेगाद ना तू मेन मरे आमचो या ओके. 7वी आयची क्रिकेट स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या निमतान हांगा आसा आमच्या मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, त्याचबरोबर डिचोले नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाबू जयकुमार नाटेकार, उपनगराध्यक्ष बबिता, त्याचबरोबर पंकज राणे, राजेश नायक, योगीराज कामत आणि बाकीचे सगळे नगरसेवक तुम्ही आणि पत्रकार. मडगांव नगरपालिकेन एक बरो आदर्श असो दवरला. ही क्लास म्युनिसिपालिटीन भितर मडगांव नगरपालिका आसा आणि अख्ख्या गोंयान भितर मडगांव नगरपालिकेचे एक वेगळे अशें नांव आसा. ती नगरपालिका रेव्हेन्यूच्या दृश्टीन आसूं किंवा काम करपाच्या दृश्टीन आसूं आपले झेंडो जो आसा तो सदांच फडकेत दवरलो आसा. ही नगरपालिका साबार वाठारांत काम करीत आसतना सुद्दां ह्या नगरपालिकेक वेगळो असो इतिहास आसा आणि काम करीत आसतना सुद्दां वेगवेगळ्यो ह्यो मनोरंजनाचे कार्यक्रम आसात, सांस्कृतीक कार्यक्रम आसात आणि कला क्रीडा विशयक कार्यक्रम आसा ते हातीन घेता. पण त्याच बरोबर आपलो स्टाफ हे हो हेल्दी उरचो, एकमेका बरोबर तो वागता, खेळून मेळून वागचो आणि हे तेच न्ही जाल्यार सगळे 13 म्युनिसिपालिट्यो सगळ्यो एकठांय केन्ना तरी येवन त्या निमतान तांच्याय भितरले सगळ्या एकमेका कडेन देवाण घेवाण जावची, चर्चा जावची, वळख पळख जावची ह्या हातून भितर काम करता. म्हाका दिसता हो आदर्श घेवन बाकीच्यो नगरपालिका काम करतात, पण मडगांव मातशें वेगळें कित्याक म्हजी नगरपालिका म्हणून न्ही तर एक बरी आनी सदांच वायब्रंट अशी नगरपालिका आसा. आणि ह्या क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या निमतान सगळे अशे एकठांय येवन बरें हेल्थी वातावरण तयार जालां आणि त्या बद्दल तांचें अभिनंदन, दामू शिरोडकराचें अभिनंदन. आणि तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता की ह्या निमतान माननीय नरेंद्र मोदीजीचो जो मंत्र आसा तो आमकां हेल्थाक लागून आसा की हेल्थ सांबाळपाक लागून आमी आमचे योगा करचे किंवा सकाळी ध्यान मातशें करचें, वॉकिंगाक वचचें, त्याच बरोबर तेल कमी मातशें खावचें. आमच्या आयुश्यान भितर आरोग्याक लागून 10% तरी आमी तेल कमी करात म्हणटा ते इतल्याच खातीर की आमी बरे उरचे म्हणून, आमचे हेल्थ बरे उरचे म्हणून. आणि असो एक प्रेमळ असो सल्लो जो आमकां दिल्लो आसा आरोग्या बद्दल तोय आमी मानचे. आणि आतांच नाटेकारान सांगला तशें ही पिवप मातशें कमी कर, म्हणजे कितें तें सांगलां कोल्ड ड्रिंक पिवप कमी करा आणि पिले जाल्यार बाटल्यो सारक्यो जाग्यार दवरा आणि असो एक हें आसा. आणि उदक चड पियात आणि हे निमतान आमचें आरोग्य सारकें उरचें ह्या हातून भितर हांव देवा कडेन मागता की तुमकांय बी बरी भलायकी दिवची आणि अशेंच खेळत रावचे, हांसत रावचे आणि आपलें आरोग्य फिट दवरचें. देव बरें करूं. देव बरें. टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो आतां साईशा म्हळ्यार हें 4थें ऑडिशन. ताजे पयलीं 3 टुर्नामेंट जाल्ले, तेही हांव नगरसेवक आसतना हांवेंच ऑर्गनायज केल्ले. टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो हेतू इतलोच की म्युनिसिपालिटी म्हणटकीर राजकारण आयलें आणि मडगांव नगरपालिकेन सातत्यान प्रयत्न केला. राजकारण करता आसतना राजकारणाच्या मळार तातूंत संगीतय जावचें, स्पोर्ट्सय जावचो, कल्चरल एक्टिविटीज जावच्यो, हाजेरूय आमी 40% सामके नजर दवरिल्ली आणि त्या दृश्टिकोनान आमी सगळें केलां. आमी वुमन्स डे केला, आमी सिंगींग कॉम्पिटिशन केलें गोंयच्या लेवलाचेर, आमी क्रिकेट टुर्नामेंटूय करतात. इतलो हेतू इतलोच की सगळे येवचे, राजकारण इल्लें सायडीन 60% सायडीन जावन 40% सगळ्यांचे मनमेळाव जावचे, तातूंत आमचे स्टाफ इनवॉल्व जातात. दुसरे लास्ट इयर आमी पुलिसेची, फायराची, कलेक्टराची आणि सगळे टिमी इनवॉल्व केल्ल्यो. एक एक्सपेरिमेंट करून पळयलो, तातूंत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आणि हे फाटी कावन्सिलाच्या निमाणेकडेन वतना 2 म्हयने उरल्यात कावन्सिलाचे. तातूंतल्यान हो टुर्नामेंटी हांव सगळे अतिथी मुख्य अतिथी आयल्यात आमचे उरल्याक. खास करून म्हाका दिसता सराचें साहेबाचें शेड्यूल सामकें टायट आसा, आमी तांचेर कितलें डिस्टर्ब केलां म्हाकाय खबर ना. तर तांकांय हांव काळजांतल्यान देव करूं म्हणटा. आमचे स्टेडियम मॅनेजरूय तांकांय देव बरें करूं. तांचे एसिस्टंट बाब संजू गांवकार ताणें हो काल आमकां ग्रावंड करून दिला. एडीएमए हांगा खास करून एडीएमए ड्रेसअप जाला. म्हाका दिसता एडीएमए खेळपाचेय आसात. ताजो खेळ पळोवपाक सगळ्या हातूंत रावचे
आमचे योगीराज कामत म्हणजे वायस चेअरपर्सन सगळे काउन्सिलर्स आणि प्रेस भाव प्रेसाचे आमी टीम वर्सान वर्स घालतात कारण मडगांव नगरपालिकेचे सगळे वायट बरें आमचे प्रेस बरें घालता ताका लागून आमी प्रेसाक आमी मुद्दम ह्या प्रत्येक 7 ऑडिशना भितर आमी प्रेसाची टीम कंपल्सरी घालतात की प्रेसाचे आनी म्युन्सिपालिटीचे नाते घट्ट जावचे म्हणून आता कितले घट जाता ते संतोष तकले रात दवरता पळय सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा दीसभर आमी हाजो आन स्पोर्ट्स हे माध्यम पूण इतलेंच आसा की सगळे मनमेळाव जावचे सगळे एकमेकांक मेळचे आनी सगळ्यां भितर इल्ली उर्जा निर्माण जावची येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकीक तुमचे सगळे काउन्सिलरांक सगळे म्युन्सिपालिटीक परबी दिता आनीक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन तांचे सगळे स्टाफ सीओ आनी सगळ्यांक परबी दिता की तांणी हे 7वे खेपे घडोवन हाडला आनी अशें टुर्नामेंट गरज आसा कित्याक लोकांक टिका करपाक सदां सोंपें आसता पूण म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर आनी तांचे स्टाफ ते दीसभर काम करता तांकां खूब बिजी आसता सो असले टुर्नामेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड तांकां मातशें अशें एकजूट जावपा खातीर आनी पॉलिटिक्स कुशीन दवरून मातशें स्पोर्ट्स आनी एक्टिविटी ही मातशी गरजेची सो तांकां परबी दिता की ते खूब एफर्ट्स घेता डिफरंट इनिशिएटिव्स घेता सो तांकांय हांव म्युन्सिपालिटीक आनी तांच्या सगळ्या स्टाफांक हांव आनी एक फावटी परबी दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू नमस्कार करता आमचे अध्यक्ष म्हणजे गोंयचे अध्यक्ष दामू नाईक म्हणजे मागीर त्यांच्या खातीर हांवूय जाला अध्यक्ष दिवचो म्हणून हे आणि टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला म्हणजेच कितें मनोरंजन ही खरी गजाल म्हणजे बरी गोष्ट म्हणजे काम हे कचरो काडप कुत्रे मेले व्हरप आनी कितें करप सगळें आसाच पूण त्या मनान हें जावंक जाय म्हणून हांव सकाळी फुडेंच पयलीं येयला आनी दामू नायक येता म्हणून हेणी म्हाका पयलेंच सांगलें म्हणून म्हटलें सामको टायमार हजर रावया आमची टीम मागीर आसा पूण पयलीं वेळ काडुया म्हणजे सबंद दीस दिवया म्हणून तुझे मनापासून धन्यवाद मॅनेजर राजेश भाई बाकीचे सगळे टीम आणि सगळे स्पोर्ट्स म्हणजे जे येयले ते आमचे जे भितर कामगारूय आसा म्हणजे नगरसेवकूय आसा आणि नगराध्यक्षूय आसतलो आणि बाकीचे तुमचे स्टाफ म्हणून सगळ्यांक मनापासून धन्यवाद म्हणजे एक दीस ही कितें आता एक मजा म्हणजे आयुष्यात केन्ना मजा करप हो एक मजेचो टायम म्हणून हे करता आणि आमचो एडीएमए आता आज खेळटलो म्हणून मातशें आनी तुमी नेट पळया तेका कशें कितें ते जियस करप आणि म्हाका तेणी म्हटलें की आमी मातशें मडगांवाचें बक्षीस दवरपाक करता अशें म्हणजे बरें खेळटले तशें नासता स्पोर्ट्स म्हणजे हे कितें हांगा हे करूं नाका कोणाक मेळटा तेका मेळो न्ही अशें आणि हांव सगळ्यांक मातशें म्हणजे कामगारांक सगळ्यांक आमच्या हांकां बी विनंती करता की केन्ना केन्ना एड येता म्हणून ते म्हणजे कोहली बी सगळे कितें कोण ते कोको कोला बी पियेता पळय ते खरें पियाना म्हणून तुमी मातशें बंद करया म्हणजे म्युन्सिपालिटीक मातशें जे कचरो कमी जातलो इतलेंच आनी घरा कडेन उदीक पिया इतलें म्हणून सगळ्यांक मनापासून धन्यवाद आनी मातशें कितें आतां भारत माता घट जाल्यार आमी घट म्हणजे पंतप्रधान मोदी म्हणून तेच्या खातीर मातशें नेटान म्हणुया भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम धन्यवाद केल्ले इंटर क्रिकेट टुर्नामेंटाक म्युन्सिपालिटी टुर्नामेंटाक खासा करून हजर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे माननीय अध्यक्ष श्री दामू नायक आमचे चेअरपर्सन दामू शेळकर सीओ आमचे मदन नार्वेकर DMA आणि हांगा जमिल्ले आमचे म्युन्सिपालिटीचे सगळे म्युन्सिपालिटीचे काउन्सिलर स्टाफ प्रेस मिडिया आयज खरेंच एक बरी गोष्ट दिसता की म्हाका दिसता 8वें वर्स हे म्युन्सिपालिटी आमचे मडगांवची म्युन्सिपालिटी हे प्रोग्राम टुर्नामेंट आयोजीत करता हेचून एक बरें आसा की सगळे आमी म्युन्सिपालिटीचे काउन्सिलर आमकां खबर आसना पूण हांगा एक येतरे गेट टुगेदर एकमेकाचें रिलेशन वाडटा तेन्ना ही एक जाली दुसरी गोष्ट म्हणजे म्युन्सिपालिटी आमचे स्पोर्ट्साचे हितून चड इंट्रस्ट घालता खरेंच बरी गोष्ट आसा कित्याक हेल्थ इज वेल्थ जो स्पोर्ट्समॅन आहा तो सदींच हॅप्पी आसता कितकेंय टेन्शन आसुनी जेन्ना स्पोर्ट्साक मॅन आसता तो सदींच इजिली टॅक येता जशें आमचे दामू नायक सर कितकेंय टेन्शन आसुनी स्पोर्ट्समॅन आशिल्ल्या कारणान ते कसलीय गोश्ट इजिली टॅकल करता तशेंच हांगा आमचे पयले गव्हर्मेंटान आमच्या जायते स्पोर्ट्सा फॅसिलिटी दिल्ली आसात तुमचे फुड्यान पयले स्टेडियम आसा हो ग्रावंड आसा जवळ जवळ 1.5 करोड म्हणून न्यूली आतां हो रिनोवेट करता आमचो ट्रॅक सो तें काम चलो आनी थोडे दिसान जातलो स्विमींग पूल्स आसात त्यो ज्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसात आमच्या सरकारान बरे भशेन केल्ली आसात तेजोय तुमी फायदो घेवचो आनी हेल्था कडेन विशेश लक्ष दिवचें कित्याक जर हेल्थी जर कावन्सिलर मेळ्ळो जाल्यार ते वॉर्डूय हेल्थी उरता आनी सगळे जर कावन्सिलर बरे हेल्थी उरले जाल्यार म्युन्सिपालिटी बरी हेल्थी उरतली आनी काम करपाक उमेद येतली हांव जास्त गोश्ट टायम घेयना तुमी सगळे 2 गोश्टी आयकल्या तुमी देव बरें म्हणटा थँक्यू